सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोविन बेनेदितो पेरेरा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत करीत भाशेन दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात एस्तर रॉड्रिगीस आनी वॅलरी आफोन्सो, आमचे CYFCचे प्रेसिडेंट वॅलरी आफोन्सो ताचे पासत करीत भाशेन मागुया. जायतो वावर आमची तरणाटीं ताच्या फुडारीपणा खाल करतात, तर तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया नवे फेर्नांडीस हो 29 year old एक तरणाटो जो कॅन्सराचेर झुजता, ताचेर पासत मागुया देवान ताका पिकोवणीचो हात लावंक आनी बेगीनूच ताका बरो करूंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोग मोगांची अशें आमी जायते फावटी गायन करता. बाबा भयणू, देवान आमचो इतलो मोग केलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. हो मोग संपूर्णायेक पावोवंक ताणें आमकां आपलो एकलोच पूत दिलो आनी ह्या पुतान हो मोग आमचे सगळें दाखोड केलो. दर दिसाक आमी मोगाची हातयारां जावंक आमकां देव उलो मारता. देवाचे हेच आवडो आमी पुरो करूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरता. देव आमचे सगळें मोगान वागता. देव मोगान आमकां सगळें जिवीत दिता, मोगान सगळे सवलत्यो आमकां दिता. तर मोगाची हातयारां आमी जावंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पुजेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दरम्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच्या परमडी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम ओस्कोत आमच्यो ओस्तोंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरना वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां बोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो हाडदो ना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पालयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी नीत प्रितुमेचेर स्थापलो सोर तो हालचो ना, चेपोन दामून उरचो ना. ताच्या धर्माची वाट दिपजुवें पळयत आसात. जे देवान मोलोब रचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात. तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला.
तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, कालके कोंडींत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. परतून म्हणया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जेन्ना नश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मास गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान, आडोलतात आनी आपटून पडटात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. केदीं लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोड रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यंत तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोयेमया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पोर तुमचेय सभे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे पुर्बेक 100 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. उसोड जोता मानशेचें चड मोलाचें एक रातभर पोरमोडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत पोरमोडान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिव नजो आसले. ताका दुर्बळांचें पडलोलें म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली देखून तातूंतले घालताले ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोड सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हणूय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगड बाबा भयणो, आज जेजू लाजराच्या घरा जेवणाक येता आनी थंय येता आसतना तो बेतानियेक पावता तेन्ना आमी जाणाव तो लाजार, मारिया आनी मार्था हांकां जेरूल आपलो विजीट करतालो. आनी अशें आपूण विजीट करता आसतना जेवणाक तो बसता. आनी जेवणाक बसल्या उपरांत जुदेवांचे रिती प्रमाणे तांकां सगळें जेवण परामोस बायलो करतात. असले वेळार आख्खेच बाबा भयणीनो थंयसरलें वातावरण एका परमोडाच्या वासान भरता. कित्याक मारिया थंय सगळ्या जुदेवांच्या दादल्या आनी आसलेल्या सगळ्या दादल्या मदें येवन जेजूच्या पांयांक ते
परमोडाचें तेल घेवन मागता आनी आपल्या केंसांनी तें पुसता. पयले सुवातेर जुदेवांची रिती प्रमाणे एके बायलेन केंस सोबे माजार सोडप म्हणल्यार एक व्हड अपमान. कित्याक जी बायल केंस सोडून भोंवताली ती घोडेक पोरदुवाराक सांपडल्या वो ती बायल लूज कॅरेक्टर आमी इंग्लीश भाशेंत म्हणटा उसली बायल म्हूण ते समजताले. तांणी फकत लग्न जाल्या उपरांतूच आपल्या घोवा सामकाराक भाव भयणो आपले केंस सोडूंक तांकां सत्य आसली आनी एके बायलेचे सुरो पांय ताच्या केंसांचेर दवरलेले आसले अशी जुदेवांची चाल आसली. म्हणटच बायलेन बरे तरेन निटायेन आपले केंस बांदचे आनी सुबे माजार आसचे अशी जुदेवांची रीत आसली. सुबे माजार हें परमोडाचें तेल बाबा भयणीनो त्या दादल्या मदें जेवणाक बसलेले आसले कडेन जेजू सवे मारिया येता आनी आपलो मोग दाखोड करता. ती पयले सुवातेर ताच्या पांयांक हें तेल मागता आनी आपले केंस भाव भयणीनो सोडून जेजूचे पांय ह्या केंसांनी पुसता. कित्याक करता काय ती? कित्याक जेजू सवें दोयाळ आनी मोवाळ काडीस ती पडयता. जे आपली सोबार पातकाय ह्या सोम्यान बोगशिल्ल्यान आपल्याक फावो न्हय आसतना एक दर्जो दिला, आपल्याक फावो न्हय आसतना मान दिला, आपल्याक फावो न्हय आसतना ताणें नांव म्हजें दवरलां. हाचे पासत त्यो उपकारी भाव भयणीनो. मोग मोगान जिये वचकी जेजून दाखोड केलो. मोगान ताणें मारयेक वेंगुयली खरी पूण मारयेन ताचेवन उदीक आपलो मोग ह्या परमोडाच्या तेला उदेशी कोणाचीच पर्वा करिनासतना बेपर्वा करून सोम्याक तिणें आपल्या तेलान आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसले. भाव भयणो, तुमचे लोकां मदें जुदास इस्कारियत आसलो आनी जुदास इस्कारियत म्हणटा हे तेल 300 दिनारांक विकूंक जातालें आनी ते दुडू गोरबांक दिवंक जातालें. मारयेन ते बेश्टेच ओगडायले जेजूच्या पांयां तें तेल ओतलें आनी आपल्या केंसांनी पुसलें. कसलो फायदो? गोरिबांचें ताका पडलेलें म्हणून न्हय पूण भाव भयणीनो ताका आश आसली आनी सांगता ते भाशेन तो ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ ताचे लागीं आसली आनी तातूंतले दूड जायते फावटी तो काडटालो चोरून. म्हणटच आपुणूच जो मनीस सारको नासलो, जाका सदांच आस आसली दुडवांची, हो मनीस आनी कितें बरें चिंतलो, खंयचें गोरिबाचें चिंतलो हें आमकां दाखोड करता. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, जुदास इस्कारियत आपली आस थंय दाखोड करता आसतना जेजू आपलो मोग दाखोड करता. कोणाचो उदीक स्वभाव बरो? मारयेचो वो जुदास इस्कारियताचो? बाबा भयणीन मारयेचो भाव भयणो. आनी हाका लागून तुय बाबा भयणीनो जेजू आपले संताप तांकां म्हणटा आनी काय बरें म्हणटा, म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पूर मोड सांबाळचो आसलो. दुबडी सदांच तुमचे मदें आसात पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. आनी हें थावें आज आमकां जाता भाव भयणो. जेजून म्हणलेलीं उतरां घोडेक आमचें सवें तो हांगासर घोडेक ह्या कुडी मासा रोखतान ना पूण उंड्याच्या रुपान आजून आसा. हो सोमी आमकां आजून पर्यंत हो मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक उलो करता. सोमी बरे स्वभावाचे आमकां जावंक आपयता, जावं आमच्या उतरांनी, जावं आमच्या कोरण्यांनी, जावं आमचे चालीन. जायते फावटी घोडेक आमी सोत कितें आसा तें दुसऱ्याक सांगूंक आमी जायते फावटी हांकडेता. जायते फावटी घोडेक आमी उलयता पूण आमच्या उतरांक तितली भाव भयणो वालोर आसना. आमी जायते फावटी उलयता ते आमी चिंती नासतना कोरण्यो करता. उलयता एक आनी कोरण्यो वेगळ्योच आमच्यो जाता. जेजूच्या जे पांय पुसले ते मारयेची कोरण्यो भाव भयणो आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी हो मोग तिणें दाखोड केलो. आनी हाका लागून सोमयान तिका तिची साबार वस्तू बोगशितना आपली दयाळाय आनी आपलो मोग तिचे सवें दाखयलो. देव आमचे सवें हो मोग दाखोड करता. आपल्या एकट्याच पुताक पयले सुवातेर आमकां अर्पण करता. आमी भाव भयणो जायते फावटी म्हणटा आमी पुर्ती न्हय. वय, आमी पुर्ती न्हय, आमी फावो नासलेलीं पूण ताचो मोग अणभवूंक देवान ह्या पुताक आमकां दिलो. पराधीन केलो तेन्ना भाव भयणो जेजून आपलो मोग आमचे सवें दाखोड केलो. पयले सुवातेर सेवे चाकरेंतल्यान आमचे भोव करून जो कसो गुरू कसो ताणें आमचे
ह्या संवसारांत सेवा चाकरी केली तशीच भाव भयणो खुर्सार मरोन आपले रगत वारून आमकां ताणे नवें जिवीत दिलें. हो दोनी आज आमकां इसायास प्रवाद्यान जें चवथें गीत आयचें आमी वाचलां, आयच्या पयल्या वाचपान तें आमकां मेळटा तें तो बोब मारिना आनी आपलो ताळो रस्त्यांचेर आयकूंकूय दिना, पूण सर्वेस्पोर सदांच भावा भयणीनो पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तो आपल्या जिवितांत दवरता. जेजून हेंच बापाचें कार्य आपल्या जिवितांत केलें. जें कितें ताका दिल्लें कार्य तें बरे तरेन ताणें सांबाळलें. सगल्यांक बरे तरेन, जावं ते कुड्डे, पांगडे, कैदी, गुलाम, सगळे बोणकुणींत आसलेल्यांक, काळुकांत आसलेल्यांक उजवाड ताणें दाखोवन केलो. हाका लागून आयचें अंतर्गीत आमी कांय बरें वाचना. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. मोग देवाचो आमी अणभवुया. देव आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिता तेन्ना हो देव आमचे सगळे मोग उपोट दाखोवन करता. हो मोग ताचो आमी अणभवुया, जिवितान आमी हो वेव्हारांत घालुया आनी दुसऱ्या सगळें तो आमी दिसपोटी करूंक वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन करूया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर उंड्या सोफे आमची काळजा दवरता, सूख आनी दूख सोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सोराम गेले, जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्यावरी आमकां तुज्या गेरोगता. खुर्साचे तुजे बोरी, जेजू मोच्या दारोणा. खुर्साचे तुजे बोरी, जेजू मोच्या दारोणा. म्हज्या भाव भयणी, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणीक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो योद्न तुवेंच आमच्या हातांनी दोळ्याडायन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यां सोर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबानाचो सर्वेस्पोर स्वर्गानी संसार वरता तुज्या वैभवान. उंच सर्वी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसुगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय चल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगत चौपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडीत का मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धर्मे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेत करता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसका जी कशी परमेन तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजू दिसपोटी मोगान जिवंक आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. पातकारिणांत बुडून शारांत गोडली पातकी शेवणा वस्त्रांत रिगली तुझ्या पांया पडली आपले पातोक रोडून मोगा pormol votun soglia porostine tuzo zod mokelo patka patkilicha mogalista Jesu आमचे जिवीत बोदून आमचे जिवीत बोदून पातका पातकिणीच्या मोगालिष्टा जेसू आमचे जिवीत बोदून आमचे जिवीत बोदून प्रार्थुया. दोयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवें पोसले. तर आतां मोगान जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया. I-15 पेज नंबर 126. I-15. कितलो मोग तूं कोताय मोसो कितलो मोग तूं कोताय मोसो
मोसो